स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर हायकोर्टान सुनावणी आज जुईज आनी सोमारा केल्ले इन्स्पेक्शन पावसाळ्यात प्लानिंग कितें काँग्रेस म्हणटा कोर्टान सरकाराकडच्यान जाप मागची। इंडिया अलायन्साचे नवे गठबंधन खलप म्हणटा सगळ्यांचे हित संबंध सांबाळूंक जाय म्हूण काँग्रेसचो उमेदवार जाहीर करूंक कळाव। तानावडे म्हणटा काँग्रेसी कडेन उमेदवारूच ना। आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदाची बीजेपीत घर वापसी। तानावडे म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेत बीजेपीक मुरगांवा लीड। दक्षिणेत अल्पसंख्याकांची मतां बीजेपीकूच मावेन उलयलो। बीजेपीत येवंक तयार पक्षान विचार करून थारावचे मुख्यमंत्र्यान यो म्हूण सांगला। शिरोडेचो आदलो आमदार महादेव नायक उलयलो। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि उत्पल पर्रीकाराक परत पक्षात हाडपाविशीं केंद्रीय फुडारी थारायतले। तानावडे म्हणटा कांय फुडारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्कात। गोय सरकार ओसीआय गोवंसाचेर करता अन्याय। गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय लंडनात गोंयकारांच्या कार्यावळीत उलयलो। न्याय मेळटलो जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवचें म्हूण उलो। आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंगाक दिल्ली लिकर स्कॅमात जामीन। ईडीन 4 ऑक्टोबराक धरिल्लो 6 म्हयन्यांनी जामीन। आपल्या चल्याच्या खुनाचो आरोप आशिल्ल्या सूचना सेठाचेर कळंगूट पुलिसेन 642 पानांचे आरोपपत्र घाले। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण 59 साक्षीदार आनी दोतोरांचो फॉरेन्सिक रिपोर्ट। कसिनोच्या टेबल ऑपरेटराक क्रेडिटार 13 लाखांची तोपी। रूमात घुसून 5 लाख रुपया आनी 10 लाखांचे कसिनो चिप्सांचेर हात मारलो। क्रायम ब्रांचीचो मध्य प्रदेशाच्या ब्रिजेश रायकवाराचेर गुन्यांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्लीत 400 पार घोषणा मतीत धरूनच लोकांनी मतदान करचे। मगोचो मंत्री सुदीन अध्यक्ष दीपकाचो मडकय उलो। पल्लवी देपेचो मडकय प्रचार। शिवोले झाडा मारपाचो आदेश दिवपी व्यक्तीचे नाव सांगूक कंत्राटदाराचो हायकोर्टाक न्हयकार। कोर्टान आरएफ प्रकरणाची चौकशी चालू दवरपाचो दिलो निर्देश। वेंचणुके वेळार मतदारसंघा खातीर वेंचणूक आयोगान मायक्रोसाइट केली लॉन्च। फेक खबरांविशीं आयोगाची मायक्रोसाइट। योग गुरु रामदेव बाबान सुप्रीम कोर्टात मागली माफी। कोर्ट माफी मान्य करूंक ना तयार। कोर्ट म्हणटा केन्ना केन्ना गजालींचो निकालूच लावचो पडटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो उत्तराखंड आणि राजस्थानात प्रचार। विरोधी पक्ष भ्रष्टाचार वाडोवंक सोदता। मोदीची इंडीचेर खर टिका। छत्तीसगडाच्या बिजापुरात सुरक्षा दळांची नक्षलवाद्याकडेन चकमक। 9 नक्षलवाद्यांक मारले। दिल्लीची मंत्री आतिशी म्हणटा बीजेपीत वचना जाल्यार ईडी तिका करतले अटक। आपाच्या आनीक 3 फुडाऱ्यांक अटक जावं येता। भरद्वाज छड्डाचे नाव। चीनाचो निरर्थक यत्न। चीनान अरुणाचल प्रदेशातल्या सुवातांचे नाव बदलूंक भारतान घेतली हरकत। ओडिशा विधानसभे खातीर बीजेपीन जाहीर केली 112 उमेदवारांची नावां। 4 टप्प्यांनी जातली वेंचणूक। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन 17 उमेदवारांची नावां केली जाहीर। गोयचे नाव ना। वायएस शर्मिला आंध्र प्रदेशातल्या कदबातल्यान वेंचणूक लढटली। शर्मिला जगन रेड्डीची भयण। शेअर मार्केट नेगेटिव्ह ओपन। निफ्टी 80 पॉइंट डाऊन। बँक निफ्टी 280 पॉइंट डाऊन जाल्यार सेन्सेक्स सुमार 290 पॉइंट डाऊन।